एक ऑलमोस्ट लाईक 100 फिटा वैरी त्यांनी एक विश्वरूप फातराज केला त्यांनी म्हळ्यार थंय देवान प्रगट जाल्ले विश्वरूप दाखयलें म्हणून थंय कुरुक्षेत्रांत तसं आणि कुरुक्षेत्र कशी कितली इम्पॉर्टंट आसा म्हणून आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा. हे बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता म्हळ्यार ही ह्या भगवद्गीतेचा आधारभूत म्हळ्यार मूलभूत कसा नाही म्हणून हे बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता म्हणून त्या बुका वयली हे आमी तांतूय प्रिफेस म्हळ्यार प्रस्तावना कसं बरयला ह्या विशयान आमी उलयतली ती थोड्यांची आमी उलोवन मागीर क्वेश्चन आन्सर करतली. आतां जे ऑलरेडी डिवोटीज आसता तांकां भगवद्गीता म्हळ्यार कसं सांगत आसा पण कोण कोणाक चिके थोडे कन्फ्युजन आसा म्हळ्यार कोण नवीन आसता ते तांकां की भगवद्गीता म्हळ्यार कसं नाही आणि श्रीमद भागवतम म्हळ्यार कसं नाही म्हणून तरी ह्या दोन्ही व्यासदेवानं बरयलेल्या पण भगवद्गीता कृष्णानं अर्जुना सांगितल्या आणि श्रीमद भागवतम या व्यासदेवानं कृष्णाल विशयांतू म्हळ्यार देवाल विशयांतू परमात्माला विशयांतू उलयलेलें हें श्रीमद भागवतम. आणि आता आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा एक 20 दिसान भद्र पौर्णिमा येता आसा तांतूं सांगतात की श्रीमद भागवतम त्या दीस कितले वांटयतात आमी त्या तितले आमकां एक देवाला आशीर्वाद मेळटा म्हणून तर आमी सगळ्यांक ते एक रिक्वेस्ट करतात की भद्र पौर्णिमाक जाले तितले आमी श्रीमद भागवतम वांटूचे एक प्रयत्न करता म्हणून. तशी ती भगवद्गीता हें कसल सांगता म्हणून तरी तांतूं आमी वाचल्यार कसन जाता ताजे एडवांटेज डिसएडवांटेज कसं आसवा आमकां ताजे कसं फायदो जाता हें पुराय तें भगवद्गीतांतूं सांगिल्लें आसा. तांतूं मोस्टली म्हळ्यार मूल तत्व कसं न्हय म्हणून आमी कोण खंय दुखून आयल्यां ती कसं करता आमी हें पुराय तांतूं भगवद्गीतेन सांगलेलें आसा आनी तांतूं मस्तू म्हत्वाच्यो विचार सांगिल्ले आसा आनी ते मानव जातीक एक डायलॉग फॉर्मेटार म्हळ्यार अर्जुनान प्रश्न निंबूचो आणि कृष्णान ताजें उत्तर दिवचें हें एक लायक करून तांतूं भगवद्गीतेंतूं सांगलां आनी हाका म्हणून ताका भगवद्गीता म्हणून सांगला म्हळ्यार भगवद्गीता म्हळ्यार सॉंग ऑफ गॉड इंग्लिशान उलोवचें जाल्यार पण सॉंग ऑफ गॉड म्हळ्यार ह्या देवान उरलेलें स्वता देवान उरलेलें उत्तर म्हणून. आतां देवान उरलेलें उत्तर म्हळ्यार देवान कसं सांगिल्लें आसा तें एक प्रमाण आसता ताका की देवान सांगलें की तें पुरा फायनल जाता तशी तशी जी भगवद्गीता आमकां कोत्तास की 108 उपनिषद आसता ती त्या 108 उपनिषदाचे ते एक सारांश म्हळ्यार एसेन्स ऑफ ते उपनिषद ताका गीतोपनिषद म्हणून म्हणलें आसा. त्या निमती हें एक खाली 700 श्लोका भितर कृष्णान अर्जुनाक इतलें पुरा सांगलें की एक मनुष्य जीवन कशी एक जीवन मनुष्य जीवन कशी काडका म्हणून आमी ह्या भौतीक जगात आयिल्ले मागीर करता म्हणून ते कृष्णान कंप्लिटली अर्जुना सांगलां. आमी पळयतात की केन्ना महाभारत आमी पुराय जाणां वाचून आसच्या पुरो वाचीन जाल्यार एटलिस्ट आयकून आसच्या पुरो तर ह्या भगवद्गीता एक स्मॉल पार्ट महाभारताचे पार्ट आमकां कोत्तास की पांडव आनी कौरव ह्यांनी दोनी एक ऑपोजीट एंडार आशिल्लीं ती आनी पांडवां लागून अर्जुन आनी कृष्ण चिके रथार येत्र येवन अर्जुन सांगता की म्हाका पळोवचें आसता आमगेले कोण कोण येत्र राबल्यान ती म्हणून तरी कृष्ण त्या रथ चिके मुखार हाडटा आनी अर्जुन पळयत सगळ्यांकय तो दिसता की ह्या पुरा म्हगेले पुरा बंधू आनी बांदव पुरा हांगेले वटाक म्हाका लढाई करचो आसा ते पळयता आनी ताका चिके बेजार जाता की हें कशें करचें म्हणून त्यात बेजार जातना ताका तागेले हात आनी पुरा हालचाल सूट जाता तागेल्या हातान लागून गांडीव पडटा आनी तो एकदम निराश जाता की आतां म्हागेलो हांव खंय म्हाका खंय हांगा आतां कसो म्हणटा ताका वॉर करच्या साथ दिना म्हणून म्हाका आतां हें बाण सोडच्याक जायना म्हणून हे पुरा रिलेटिव्ह म्हगेलेंची ह्या रिलेटिव्ह हांव मारले मागीर हांव कसो करचें म्हणून ताच्या पयशी हांव खंय पूण वचून
एक भीक मागून म्हणी जीवन करता म्हणून अशी ताका तशी विचार येता. मागीर ताणें मागीर कृष्णान विचारता आतां हांव कसोन करता म्हणून. मागीर कृष्णान ताका सांगचा सुरू करता. हांगा आमकां कसन दिसता म्हणून म्हळ्यार एक शिष्य तागेल्या गुरूक ताणें सरेंडर जावका म्हळ्यार पुरा तागेलें अर्पण करता. ताणें गुरूक ताणें सांगिल्लें म्हणके तो विचार कसान सांगतात गुरु ते आमी आयकून घेवका म्हणून. आनी आमी पळयतात की आमगेल्या जिवनांतू कशी ह्या भगवद्गीतेंतू कृष्ण त्या अर्जुनाल्या अंधकारांत तो पडलेलो अर्जुन ताका तातूंत देखून ताका कसान एक सांगून त्या इल्युजन म्हणटा ते तातूंत देखून कशी तो भायर काडता कृष्ण ते आमकां तूं भगवद्गीतेंतू सांगून दिलेलें आसा. मस्तू पुरा आनी हांतू अध्यात्मीक सत्य आसा मस्तू. आनी ह्या कंप्लीट खाली अर्जुना सांगिल्लें न्ही, ह्या कंप्लीट आमगेल्या जगा खातीर सांगिल्लें आसा हांगा. आनी तूं भगवद्गीता मस्तू पॉप्युलर आसा. तातूंत मस्तू ट्रान्सलेशन जाय आसा ताची मस्तू एडिशन जाय आसता ती. पण तातूंत चडावत जावन जे कसाने ट्रान्सलेशन आसता ती तें चड करून कोण जो ऑथर आसा ताका कसन कळना तातूंत तो ते सांगचे प्रयत्न करता आसता तातूंत की अशी म्हळ्यार देवान अशें सांगलां की तो तागेले विचार मांडटा आसता थंय. पण एक्चुअली कृष्णान कसन सांगलां तें तांणी सांगना ती. त्या निमती लोकांक हेची कन्फ्युजन आसता भगवद्गीते विशयांत. पण जे कृष्णाल भक्त असता ती तांणी एक्झॅक्टली कृष्ण कसन सांगता या भगवद्गीतेंतू ते सांगता ती. म्हणून शिला प्रभुपाद सांगतात की आम्ही इतलं पुरा भगवद्गीता आसा ती मोर दॅन 850 भगवद्गीता ट्रान्सलेशन आनी आसा ती एडिशन आसा ती. पण आम्ही भगवद्गीतेंतू भगवद्गीता ॲज इट इज म्हळ्यार जशी आसा तशींची कृष्णान कशें सांगलां तशींच आमी तें बरयलां हातू. त्या निमती आमी जे केन्ना भगवद्गीता वांटयतात की लोकांक हेची काय ते अट्रॅक्शन आसता तांणी घेता ती भगवद्गीता म्हणून. म्हणून आमगेल्या मोस्टली कितले की मिलियन्स ऑफ भगवद्गीता पुरा देशांत वांटयलेलं वांटा 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 आसा ती आनी म्हळ्यार वांटता आसा ती कंटिन्युअसली. कळ्ळें मा. तरी तें एक भक्तान बरयलेलें ताका कृष्ण एक्चुअली कसन सांगता अर्जुनाक तें तांणी बरयलें. आनी प्रभुपादान या भगवद्गीता जशी आसा तशी ह्या हांतू एकदम स्कॉलरली रितीन या भगवद्गीतेंतू सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार तांतू एक श्लोक आमकां तसा 700 श्लोक आसा ती. पण एक प्रत्येक श्लोकांतू प्रभुपाद वर्ड टू वर्ड मिनींग सांगता ती. ताचे मागीर ताचे ट्रान्सलेशन त्या गीत श्लोकाचे ट्रान्सलेशन सांगता ती. आनी ताचेर पर्पज म्हळ्यार ताचें एक्सप्लेनेशन म्हळ्यार त्या श्लोकांतू एक्चुअली कसन सांगिल्लें आसा हें सांगता आसा ती. त्या निमती हें एक स्कॉलरली बूक म्हणून आनी मस्तू पुरा कॉलेजांतू स्कुलांतू म्हळ्यार एक टेक्स्ट बूक म्हणून यूज करता आसा ती. कोण कोण हांव म्हणलें हाजे फुडें ते कमेंटेटर आसा तांणी खंयचे की तांगेले एक इमॅजिनरी इंटरप्रिटेशन थंय दिवन आसा ती. तांणी म्हणटा ती की ह्या पुरा कुरुक्षेत्र ह्या तें कसं न्ही आमगेल्या जी बॉडीची कुरुक्षेत्र आमगेले 5 सेन्सेस म्हळ्यार आसा ती तेंची पांडव आनी अशी तशी म्हणून तांणी पुरा इंटरप्रिट करता आसा ती. पण ह्या पुरा प्रभुपाद सांगता ह्या पुरा तशी कसं इंटरप्रिटेशन ना म्हणून. कळ्ळें. आनी इम्पॉर्टंट हांतू एक फायनल कन्क्लुजन म्हळ्यार भगवद्गीतेंतू की देव म्हळ्यार कोण आनी आमी कोण हे दोन विशय एक फायनल अंडरस्टँड म्हळ्यार आमी भगवद्गीता वाचली मागीर सेल्फ रियलायझेशन म्हळ्यार आत्मसाक्षात्कार जाता म्हणटा ती. आत्मसाक्षात्कार म्हळ्यार आमी एक आत्म आनी कोण परमात्मा कृष्ण परमात्मा हें आमकां कळल्यार तर आमगेलें सेल्फ रियलायझेशन आत्मसाक्षात्कार जाता म्हणून सांगतात. तशींच ह्या भगवद्गीतेंतू आनी थोडे एक्सप्लेन केल्यार पर्टिक्युलरली आमी आतां ह्या बेसिक्स ऑफ भगवद्गीतेंतू तांतू एक थिमॅटीक अप्रोच म्हळ्यार विशय दृश्टिकोण हें कसं न्हय म्हणून आसा तातूंत पुरा आमी
त्या चॅप्टर वाईज आसा ती, पण आमी तांतू थिम्स कसन कसन आसा ती त्या आमी हाजे मुखार उलयतली ती. तर त्या थीम प्रकारारी ह्या भगवद्गीतेंतू एक्सप्लेनेशन दिलां. भगवद्गीतेंतू मस्तो पुरा विचार सांगिल्लो आसा ती. तांतूय इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ते एक योग्य रितीने आणि एक स्वच्छ रितीने या भगवद्गीतेंतू पुरा विचार मांडिल्लो आसा ती. आणि या विचार पुरा बुकाचे कंप्लिटली वेगळे वेगळे सेक्शनांतू सांगिल्लो आसा ती. पण या बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता तू भक्ती सामर्थ महाराजांना त्या पुरा कंप्लीट वाचून जाले मागीर तांतू कस कसन थीम्स आसा ती त्या काणू त्या थीम्सारी एक एक चॅप्टर सांगिल्लो आसा ती. म्हळ्यार ऑलमोस्ट तांतू एक 8 चॅप्टर सांगिल्लो आसा ती. तर त्या आमकां समजूच खातीर तो विचारू या पुरा सेक्शनांतू या 8 चॅप्टरांतू कंप्लिटली सांगिल्लो आसा. फर्स्ट म्हळ्यार इंट्रोडक्शन म्हळ्यार भगवद्गीता म्हळ्यार कसं ना ताजी पर्पस कसं ना कळना मॅ. आणि तातूंत कसं आमकां देवान सांगचें आसता ह्या पुरा त्या इंट्रोडक्शन तांतू सांगिल्लो आसा ह्या बुकांत. चॅप्टर 2 म्हळ्यार देव परमात्मा म्हळ्यार कोण, आमी कशी सांगयोत की ह्या देव परमात्मा विशयांतू कोण ऍक्च्युली आमी देवता कोण कोण आणि देव म्हळ्यार कोण ह्या त्या डिफरन्स आनी पुरा मस्त पुरा सांगिल्लो सांगतो. तशींच चॅप्टर 3 हांतू जीव म्हळ्यार कसं ना म्हळ्यार आत्म म्हळ्यार कसं ना ह्या विशयी सांगिल्लो आसा ह्या 3rd चॅप्टरांतू. चॅप्टर 4 म्हळ्यार तांतू संसार आमी व्हील ऑफ संसार म्हणटा ती संसार चक्र म्हणटा ती आमी. आणि लॉ ऑफ कर्मा म्हळ्यार कर्म कसा नाही म्हणून तर हे आमकां चॅप्टर 4 त्या विशय सांगिल्लो आसा. तशींच चॅप्टर 5 प्रकृती आणि काल म्हळ्यार कसा नाही म्हणून हाजे विशयांतू चॅप्टर 5 सांगिल्लो आसा. तशींच चॅप्टर 6 डिफरंट फॉर्म्स ऑफ योगा अँड द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम म्हळ्यार योगांतू कसं काय जालें आमी आमकां कोत्ता आसा की कर्मयोग आसा, ज्ञान योग आसा आणि भक्ती योग आसा. तर ह्या कसं काय जालें हाजी कशी खंयची स्टार्टींग आमी कशें करता आमी स्टार्टिंगान तूं कर्म करचे स्टार्ट करता ती ताजी मागीर ज्ञान मेळटा आमकां मागीर आमकां ध्यान करता म्हणून दिसता ध्यान योग जाता ताजी मागीर आमकां भक्ती योग. तर ह्या विशयांतू आनी तांतू श्रेष्ठ सर्वोच्च कसं न्याय म्हणून ह्या बुकांत आमकां सांगिल्लें आसा तशी जी भगवद्गीतांतूय सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ह्या बुका आनी भगवद्गीतांतू कसं डिफरन्स ना खाली हांगा त्या थीम वायज सांगिल्लें आसा तितलेंची. तशींच आमगेल्या दिन म्हळ्यार डे टू डे आमी ह्या भगवद्गीतेक आमगेल्या जिवन कशी अप्लाय करूं येता म्हणून ह्या विशयांतू एक चॅप्टर 7 हांतू सांगिल्लो आसा. आणि एक चॅप्टर 8 भक्ती सामंत महाराजांना एक स्पेशली घाल्लेलो आसा की संस्कृत प्रोनाउन्सिएशन म्हळ्यार जनरली भगवद्गीता आमी वाचिता आसता ती तर आमगेलें प्रोनाउन्सिएशन आनी समना म्हणून तांणी एक स्पेशल चॅप्टर घाल्लेलो आसा. ते पर्टिक्युलरली आतां मोस्टली सकाळी इंग्लीश मिडियमांत शिकिल्ले आसता ती तर तांकां संस्कृत किंवा देवनागरी लिपी वाचूच्याचे कश्ट जाता म्हणून इस्कॉनाची भगवद्गीतेंतूय तांणी रोमन ट्रान्सलिटरेशन आसता तांकां त्या डायक्रिटीक मार्क्स म्हणून आसता तर तांकां कशें प्रोनाउन्स करचें आनी पुरा त्या विशयांतूय हांगा तांणी चॅप्टर 8 सांगिल्लें आसा. तर पर्टिक्युलरली त्या इंट्रोडक्शन करतना वॉट इज द पर्पस ऑफ भगवद्गीता हें तांणी थोडें सांगिल्लें आसा तांतू. तर तांणी म्हणटात की वॉट इज द पर्पज टू डेलिव्हर द मॅनकायंड फ्रॉम इग्नरन्स म्हळ्यार आमी तमोगुणांत आसा तर त्या तमोगुणांतून आमकां भायर काडचे खातीर ही भगवद्गीता सांगिल्ली आसा. ते भगवद्गीता सांगिल्ली आशिल्ली ती आमगेल्या जिवनांत जे तामसीक आसा त्या पुरा काणू आमकां सत्वगुणार व्हरची तशी ह्या भगवद्गीतांतू तेका पावर आसता तांतू. तशींच सेकंड पर्पज सांगता ती टू रिवायव द इटर्नल रिलेशनशीप ऑफ लव बिटवीन ईच सोल अँड गॉड म्हळ्यार आमी जे आमगेल्या देवाल विशयांतू आमी कसान ते आमगेल्या देवाल विशयांतू कसान रिलेशन आसता ते आमी विसरलेले आसता ते आतां. तर तें रिवायव करच्याक ह्या भगवद्गीता वाचल्यार आमगेल्या त्या
रिलेशनशिप देवाल ओटू परमात्मा ओटू ते वापस रिवाईव जायचे साध्य आसा. तशी जी नेक्स्ट भगवद्गीता कसा लाग म्हणून भगवद्गीता वद्दूच कसा लाग जावक आमकां तरी ताणें म्हणटा ती आमकां हें दुर्लभ मानव जीवन दिवन दिल्लें आसा. म्हळ्यार आमगेल्यान तूं आनी पशून तूं कसं डिफरन्स ना. आमी सेम करता आसा ती पण आमकां एक बुद्धी दिल्या देवान जे आमकां डिफरंशिएट करूयात की हा ह्या मनुष्य हो मनुष्य ह्या पशु म्हणून कळ्ळें. ते आमकां ह्या मनुष्य जिवनांत तूं आमकां ह्या भौतीक जगांतून कशी भायर पडका हें आमकां तो विचार करच्याक आमकां मनुष्य जिवनांतूय साध्य आसा. पशु जिवनांतूय तें साध्य ना. कळ्ळें. आनी आमकां ह्या जिवनांत तूं आयिल्लें ताका एक परमनंट सोल्युशन कशी करता ह्या आमी पुरा आमकां मस्त पुरा सफरींग येता आसता. आनी ताच्या सफरिंगान तूं एक 3 नमून सांगता ती. एक म्हणटा ती आध्यात्मिक म्हळ्यार आमगेल्यांची शरीर आमगेल्यांची मन हे आमकां उपद्रव दिता आसात क्लेश म्हणटात ताका. त्या विशयान तूं हांगा सांगिल्लें आसा. तशीं जी आदी भौतीक म्हणटा ती म्हळ्यार दुसऱ्यान आमकां बाध दिवचें आसा ते क्लेश दिता ती ते आदी भौतीक म्हणटा ती. आनी आदी दैवीक म्हळ्यार आमगेले जे नॅचरल डिस्टर्बन्सीस आसा ती अर्थक्वेक येता किंवा मस्तू पावस पडटा किंवा मस्तू शीं जाता की मस्तू गरमी जाता हें पुरा आदी दैवीक म्हणटा ती म्हळ्यार ह्या पुरा क्लेशय आसता ती ह्या हातूंत देखून कशी आमकां भायर पडूं येता एक परमनंट सोल्युशनाची कशी करूं येता म्हणून ह्या विशयान तूं भगवद्गीतान तूं सांगला म्हणून आमकां भगवद्गीता वाच्युका म्हणून सांगता ती. आतां भगवद्गीतान तूं कसं कसन सांगलां हे आमी एका 5 विशय सांगला तूं. हे 5 विशय म्हळ्यार ईश्वर ईश्वर म्हळ्यार गॉड म्हळ्यार ईश्वर म्हळ्यार कोण ह्या विशयान तूं भगवद्गीतेंत तूं सांगला. दुसरो विशय म्हळ्यार जीव म्हळ्यार स्पिरिच्युअल सोल कोण तागेलो कसन जाता ताका कसन खंय कोण आयला तो आनी तागेलो तो जीव आसा ते कसन आसा म्हणून तो परमनंट की टेम्पररी की ह्या विशयान तुवें भगवद्गीतेंत तूं सांगिल्लें आसा. तशींच जी प्रकृती म्हळ्यार मटेरियल नेचर म्हणटा ती ही प्रकृती कोण आनी ताजे ती टेम्पररी की परमनंट की ह्या विशयान तुवें ह्या भगवद्गीतेंत तूं सांगिल्लें आसा. तशीं जी काल टायम आमकां काल म्हळ्यार कसो समजता कृष्ण म्हणटा भगवद्गीतेच्यो हांवच काल म्हण कळ्ळें काय. तर त्या विशयान तूं काला विशयान तुवें आनी तूं भगवद्गीतेंत सांगिल्लें. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट फिफ्थ कर्म म्हणला. कर्म म्हळ्यार आमगेली एक्टिविटी आमी कसन करता ती चांग कर्म करतात की वायट कर्म करतात की ह्या विशयान तुवें आनी तूं सांगिल्लें आसा की कर्म म्हळ्यार कसन आनी कृष्ण अर्जुनाक पुरा एक्सप्लेन करता आसता. आतां ही आमकां कळटा की भगवद्गीता हू कॅन अंडरस्टँड दीस भगवद्गीता म्हळ्यार कोण हांकां आनी तूं भगवद्गीता देखून समजून घेवच्या लागता तरी एक तरी आमकां इन्क्विजिटीव जावका म्हळ्यार आमकां एक जावका की हें कसं न्ही भगवद्गीतेन सांगलां हें तें पुरो आमकां एक इन्क्विजिटीव आसल्यार मात्र ते एक विशय आमकां कळचे साध्य आसता. आनी आमगेलें अल्टिमेट गोल ऑफ लायफ कसो तें हें आमकां असल्या रित्या मनांतू तर आमकां तें भगवद्गीतेंत देखून तें अंडरस्टँड करच्याक साध्य आसा. सेकंड पॉयंट म्हळ्यार आमकां एक प्रामाणीक गुरू हाक आमकां तांकां तांगेल्या वचून तांकां निमूका की आमकां अध्यात्म जिवना विशय सांगाती आनी तांकां एक शरण येवका आमकां आमी त्या शरण आयले शिवाय आमकां गुरू नाशिल्ले जाल्यार ना जाल्यार आमकां तें भगवद्गीता समजुच्याक मस्त डिफिकल्ट आसा. त्या गुरून आमकां सांगलें मागीर आमकां त्या भगवद्गीतेच्या विशयान आमकां चड कसन अंडरस्टँड करचें जाता तें आमकां थंय कळटा. तशींच आतां गुरू मेळ्ळे मागीर तांणी तांगेल्या नम्रपणे आनी तांणी कसं म्हणटा ती ते दक्ष जावन आयकल्यार आमकां त्या आमगेल्या जिवनांत भगवद्गीतेक समजुचाक साध्य आसा. कळ्ळें म्हळ्यार खाली गुरूला वचून पांय मोड जालें की जालें न्ही. तांणी कसं म्हणटा ती तें आमी आमगेल्या जिवनांत कशें हाडचें साध्य आसा हें पुराय केल्यार मात्र तशें आसल्यार मात्र आमकां ती भगवद्गीता समजून घेवच्याक साध्य आसा. तशींच गुरूल सेव करता आमकां गुरूल सेव केल्यार
मांत्र आमकां त्या भगवद्गीतेंतू आमकां कसान गुरू आमकां तेन्ना आशिर्वाद दिता. त्या गुरून आशिर्वाद दिल्ल्या मागीरच आमकां ती भगवद्गीतेंतू आमकां समजुच्याक साध्य आसा. तशीं जी आमकां गुरून कसन सांगिल्लें ताचेर आमकां फेथ आसूंका, म्हळ्यार ताणें कसांनी म्हणल्यार हें अशें जावचें साध्य ना म्हणून आमी सांगचें जायना, पूण गुरून सांगिल्ली ती आमकां त्या तांगेले वयर तो विश्वास आसूंका की गुरून सांगिल्लें आमकां तें जावचें पुरो साध्य आसता म्हणून तें तांगेले वयर तेजो विश्वास आसल्यार मात्र आमकां तें पुरो भगवद्गीतेंतू कसान सांगलां एक्झॅक्टली तें आमकां साध्य आसा. तशींच जी आमकां कृष्ण परमात्मा जाल्यार आमकां एक भक्त जावचे प्रयत्न करता तें जाल्यार मात आमकां भगवद्गीता समजून घेवच्याक एक साध्य आसा थंय, कळ्ळें. तशीं जी आमकां परफेक्शन जावका, परफेक्शन म्हळ्यार कसं न्हय आमकां तातूंत 3 पावल आसा ती परफेक्शना खातीर, निपूण म्हणटात ताका. निपूण जावचे खातीर आमकां 3 स्टेप्स आसा ती. तर आमकां भगवद्गीता ती इम्पॉर्टंट स्टेप भगवद्गीता समजली मागीर कसं आमकां जाता म्हणून ताका ते अंडरस्टँड करचे खातीर ते 3 स्टेप्स. फर्स्ट म्हळ्यार आमकां भगवद्गीता समजली मागीर हू इज गॉड हें कळटा. सेकंड आमकां रिलेशनशीप देवाल विशयांत आनी आमगेल्या आत्मा विशयांत कसं न्हय म्हण हाका म्हणटा ती संबंध, म्हळ्यार त्या रिलेशनशीप आमगेले संबंध कसं आसता देवालो टू हें आमकां भगवद्गीता वाचिल्ली ती कळच्या साध्य आसा. तशीशी आमगेलें जे रिलेशनशीप आमी कशी तें रिवायव करूं येता हाका अभिधेय म्हणटा ती. आनी ती थर्ड म्हळ्यार आमकां देवाल विशयांतू आमगेले कशें तांकां देवाक परमात्माक आमकां तांकां कशें सरेंडर जावका तें केल्ले मागीर आमगेलें तें अल्टिमेट गोल ऑफ लायफ कसो न्हय म्हणून ताका प्रयोजन म्हणून म्हणलेलें आसा, कळ्ळें. तर हें अशी भगवद्गीता आमी वाचील मागीर हें आमकां कसं कसन जावचें कसलो विशय आसा आनी आमकां कसो न्हय करचो जाता हें पुरा ह्या बेसिक्स ऑफ भगवद्गीतेंतू सांगिल्लें आसा. आनी मागीर त्या थिमॅटीक आमी मुखारी वचून भगवद्गीतेंतू समजून घेवच्याक आमगेले वेगवेगळे स्पिकर येता ती ते आमकां समजुच्याक प्रयत्न करूं आमी. हरे कृष्णा. कोणाक एखादा क्वेश्चन आनी असल्यार आमी हें करूं येता. रोहन. थँक यू प्रभूजी.